माझ्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. मन की बातच्या या 98व्या भागात तुमका सगळ्यांक मिळून म्हाका खूप खोस जाता. सेंच्युरीकडेन वचपाच्या या प्रवासात तुम्ही सगळ्यांनी मन की बात हे भौशिक सहभागाच्या अभिव्यक्तीची एक आगळी माची केल्या. दर म्हयन्याक लाखांनी संदेशावरवीं कितले तरी लोकांची मन की बात म्हजे मेरेन पावता. तुमच्या मनाची शक्त तुमका खबर आसा. तेच प्रमाण समाजाचे शक्ती वांगडा देशाची शक्त कशी वाडटा ते आमी मन की बातच्या वेगवेगळ्या भागांनी पळयला, समजून घेतला आणि हांवें अणभव केला, स्विकार लेगीत केला. म्हाका ते दीस याद जातात जेन्ना आमी मन की बात कार्यावळीन भारताच्या पारंपारीक खेळांत उर्बा दिवपाची गजाल केल्ली. रोखडीच त्या वेळार देशांत एक ल्हारशें आयलें. भारतीय खेळाकडेन जुळपाचें, तातूंत गुल्ल जावपाचें, तें शिकपाचें. मन की बात कार्यावळींत जेन्ना भारतीय खेळण्यांचो विशय आयलो तेन्ना देशांतल्या लोकांनी ताकाय तेंको दिलो. आतां जाल्यार भारतीय खेळणी इतली लोकप्रिय जाल्यात की विदेशांतूय तांची मागणी खूब वाडत आसा. जेन्ना मन की बात कार्यावळींत आमी कथाकथनाचे भारतीय प्रकाराविशीं चर्चा केली, ताकाय खूब प्रसिद्धी मेळ्ळी, पयस पयस मेरेन पावली. लोक चडांत चड भारतीय कथाकथनाच्या प्रकारा कडेन आकर्शीत जावपाक लागले. सांगात्यानो, तुमकां उगडास आसतलो, सरदार पटेलांची जयंती म्हणल्यार एकता दीस हे निमतान मन की बात कार्यावळींत आमी 3 सर्ती विशीं चर्चा केल्ली. ह्यो सर्ती देशभक्तीचेर आदारीत गीत, आल्लय आनी रांगोळी हे विशया संबंदान आशिल्ल्यो. म्हाका हें सांगपाक खूब खोस भोगता. देशभरांतल्या 700 परस अदीक जिल्ल्यांतल्या 5 लाखां परस अदीक लोकांनी हातूंत उत्स्फूर्तपणान वांटो घेतलो. जाणटे नेणटे सगळ्यांनी तातूंत वांटो घेतलो आनी 20 परस अदीक भासांनी प्रवेशिको धाडल्यो. ह्या सर्तींनी वांटो घेवपी सगळ्या स्पर्धकांक म्हजे वतीन खूब खूब परबीं. तुमचे भितरलो दर एकलो वस्ताद आसा, कला साधक आसा. आमच्या देशाची विविधताय आनी संस्कृती खातीर तुमच्या काळजांत कितलो मोग आसा तें तुमी सगळ्यांनी दाखोवन दिलां. सांगात्यानो, आयज हे वेळार म्हाका लता मंगेशकरजी, लता दिदीचो उगडास येवंक स्वाभावीक आसा. कारण जेन्ना ह्या सर्तीक सुरवात जाल्ली त्या दिसा लता दिदीन ट्वीट करून देशवासियांक हे मोहिमेंत वांटो घेवपाचो उलो मारिल्लो. सांगात्यानो, आल्लय लेखन सर्तींत पयलें इनाम कर्नाटकांतल्या चामराजनगर जिल्ल्यांतल्या BM मंजुनाथजीन मेळयलां. तांकां हो पुरस्कार कन्नड भाशेंत बरयल्ली तांची आल्लय मलगू कंदा खातीर फावो जाला. ती बरोवपाची प्रेरणा तांकां आपली आवय आनी आजयेन गायिल्ल्या आल्लयांतल्यान मेळ्ळ्या. तुमी ती आयकल्यार तुमकांय आवडटली. मलगु कंद मलगु ಕೂಸೆ ಮಲಗು ನನ್ನ ಜಾಣ ಮರಿಯೇ ಹಗಲು ಕಳೆದು ಈರುಳು ನೆರೆದು ನಿದಿರ ದೇವೆ ಬರುವಳಯ್ಯ ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಿಂದ ಕನಸ ಕೊಯ್ದು ತರುವಳಯ್ಯ ಮಲಗು ಕಂದ ಮಲಗು ಕೂಸೆ ಜೋ 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 ಜೋ. न्हीद न्हीद म्हजे बाय, म्हजे अपूर्बायेचे बाय, न्हीद. दीस अस्तमलो आनी काळोख आसा. न्हिदेची देवी येतली नखेत्रांचे बागेंतल्यान, सपनां तोडून हाडटली. न्हीद बाय, न्हीद. जो 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 जो. आसामच्या कामरूप जिल्ह्यांत रावपी दिनेश गोवालाजीन हे सर्तींतलें दुसरें इनाम जिखलां. तांणी जी आल्लय बरयल्या तातूंत थळावी माती आनी धातूची आयदनां करपी कारागिरांच्या प्रसिद्ध हस्तकलेची छाप आसा. कोहार कोकाए मुनाती आनीसे मुनाती आसेनो की खुली साई देखिलो कोहारोर मुनाती मुनाते आसे बानबाती আমারে মইনাই কহারক হুধি সাই কিনুই বান বাতি. कुमारबाप पोटली घेवन आयला. पोटलेंत कितें आसा काय?
उक्ती करून पळयली कुमारबाबाची पोटली जाल्यार पोटलेंत आशिल्लो सोबीत असो वाडगो. आमचे बावलेन कुमाराक विचारलें, कसो आसा हो ल्हानसो वाडगो? गीतां आनी आल्लयावरीच रांगोळी सर्तय खूब लोकप्रिय जाली. तातूंत वांटो घेवप्यांनी एक परस एक सुंदर रांगोळी काडून धाडल्यो. तातूंतली विनिंग एंट्री पंजाबाचे कमल कुमारजींची आशिल्ली. तांणी नेताजी सुभाषचंद्र बोस आनी अमर शहीद वीर भगत सिंग हांची खूबच सोबीत रांगोळी घाल्ली. महाराष्ट्राच्या सांगलीचे सचिन नरेंद्र अवसारीजीन आपले रांगोळेंत जलियानवाला बाग, तातूंतलो नरसंहार आनी शहीद उधम सिंग हांची बहादुरी प्रदर्शीत केल्ली. गोंयचे गुरुदत्त वांतेकारजीन गांधीजीची रांगोळी घातिल्ली. जाल्यार पुदुचेरीचे मालाती सेल्वम हांणी लेगीत स्वातंत्र्यातल्या साबार म्हान स्वातंत्र्य सैनिकांचेर आपले लक्ष केंद्रीत केल्लें. देशभक्तीगीत सर्तीच्यो जैतिवंत टी. विजयदुर्गाजी आंध्र प्रदेशांतल्यो आसात. तांणी तेलुगूंत आपली एंट्री धाडिल्ली. त्यो आपल्या वाठारांतले नामनेचे स्वातंत्र्य सैनीक नरसिम्हा रेड्डी गारूजी हांचे कडल्यान प्रेरीत जाल्यात. तुमी आयकात विजयदुर्गाजी हांचे प्रवेशिकेंतलो हो वांटो. రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా భారత స్వాతంత్ర సమరపు అంకురానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా తెల్లదొరల నీతి లేని నిరంకుశపు దమన కాండకు సలసలమని మరిగిన నీ నెత్తుటి ఎర్రని కాకలు రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా. रेनाडू प्रांताचो सूर्य हे वीर नरसिंह भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाचे कोंब आसात, अंकुश आसात. ब्रिटिशांच्या न्याय नाशिल्ल्या निरंकुश दडपशायेक पळोवन रगत तुजें तापलें आनी होमखण पेटलें. रेनाडू प्रांताचे सूर्य हे वीर नरसिंह. तेलुगू उपरांत आतां हांव तुमकां मैथिलींतली एक क्लिप आयकूंक दितां. ती दीपक वत्सजीन धाडल्या. तांणी बी हे सर्तींत इनाम जोडलां. भारत दुनियाक शान छैयो भैया, हमर देश महान छै. तीन बगल छै समुद्र से घेरल, उत्तर में कैलाश बलवान छै. गंगा यमुना कृष्णा कावेरी, कोसी कमला बलान छै. हमर देश महान छैयो भैया, तिरंगे में बसल प्राण छै. भारत संवसारांतलो अभिमान आसा भावा. आमचो देश म्हान आसा. 3 वटांनी दर्यान रेवाडला. उत्तरेत कैलास बळिश्ठ आसा. गंगा यमुना कृष्णा कावेरी कोशी कमला बालन आसा. आमचो देश म्हान भावा. तिरंग्यांत आमचो जीव आसा. सांगात्यानो, म्हाका विश्वास आसा तुमकां हें आवडलां आसतलें. सर्तींत आयिल्ले अशे तरेच्या प्रवेशिकांची वळेरी खूब लांब आसा. तुम्ही संस्कृती मंत्रालयाचे वेबसायटीचेर वचून त्यो तुमच्या घरच्या सयत पळयात आनी आयकात. तुमकां खूब प्रेरणा मेळटली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, गजाल बनारसाची आसत आनी शेनायेची आसत, उस्ताद बिस्मिल्ला खान जींची आसत, जाल्यार स्वाभावीक आसा म्हजें लक्ष ते वटेन वतलेंच. कांय दिसां आदीं उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार भेटयले. ते पुरस्कार संगीत आनी सादरीकरण कलेच्या मळार वयर सरपी प्रतिभावान कलाकारांक दितात. ते कला आनी संगीत मळाची लोकप्रियता वाडोवपा वांगडाच तिचे उदरगतीत आपलें योगदान दितात. हातूंत त्या कलाकारांचोय आस्पाव जाता जांणी त्या वाद्यांनी नवो प्राण घातला, जांची लोकप्रियता काळा वांगडा उणी जाताली. आतां तुमी सगळे ही ट्यून लक्ष दिवन आयकात. तुमकां खबर आसा हें कसलें वाद्य तें? घडये तुमकां खबरूय आसचें ना. ह्या वाद्याचें नांव सुरसिंगार आनी ही धून तयार केल्या जॉयदीप मुखर्जी हांणी. जॉयदीपजी हांचो उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कारान भोवमानीत जाल्ल्या तरणाट्यां मदीं आस्पाव जाता. ह्या वाद्याच्यो धुनो आयकपाक फाटल्या 50 आनी 60 दशकां सावन दुर्मीळ जाल्ले. पूण जॉयदीप मुखर्जी
हांणी सुरसिंगार परतून लोकप्रिय करपाक रात दीस एक केला. तेच तरेन भयण उप्पलपू नागमणीजी हांचो यत्न लेगीत खूब प्रेरक आसा. तांकां मँजोलिनांत कर्नाटक इन्स्ट्रुमेंटल खातीरचो पुरस्कार दिला. जाल्यार संग्राम सिंग सुहास भंडारीजी हांकां वारकरी किर्तना खातीर हो पुरस्कार मेळ्ळा. हे वळेरेंत फक्त संगिता कडेन संबंदीत कलाकारूच नात. व्ही दुर्गादेवीजी हांणी नाचाची एक प्राचीन शैली करकट्टम खातीर हो पुरस्कार मेळयला. ह्या पुरस्काराचे आनी एक जैतिवंत राजकुमार नाईकजी हांणी तेलंगणाच्या 31 जिल्ल्यांनी 101 दीस चलपी पेरिनी ओडिसीचें आयोजन केल्लें. आयज लोक तांकां पेरिनी राजकुमार ह्या नांवान वळखपाक लागल्यात. पेरिनी नाट्यम भगवान शिवाक ओंपिल्लो एक नाच जो काकतीय राजवटी वेळार खूब लोकप्रिय आशिल्लो. हे राजवटींतलीं मुळां आयच्या तेलंगणा कडेन जोडिल्लीं आसात. आनीक एक पुरस्कार जैतिवंत साईखोम सुरचंद्र सिंग जे आसात. ते मैतेई पुंग वाद्य वाजोवपांतले कुशळटायेक लागून फामाद आसात. ह्या वाद्याचें नातें मणिपुरा कडेन आसा. पूरन सिंग एक दिव्यांग कलाकार आसा जे राजुला, मलुशाही, न्यौली, हुडका बोल, जागर हे सारकिल्ले विविध संगीत प्रकार लोकप्रिय करतात. तांणी हाचे कडेन संबंदीत साबार ऑडिओ रेकॉर्डिंग लेगीत तयार केल्यात. उत्तराखंडाच्या लोकसंगीतात आपली प्रतिभा दाखोवन पूरन सिंग जी हांणी कितलेशेच पुरस्कार मेळयल्यात. वेळाचे मर्यादेक लागून हांव हांगा सगळ्या पुरस्कार जैतिवंतां विशीं सांगपाक पावचो ना, पूण म्हाका विश्वास आसा तुमी तांचे विशीं मुजरत वाचतले. म्हाका खात्री आसा हे सगळे कलाकार सादरीकरणाचे कलेक आनिकूय लोकप्रिय करचे खातीर तळागाळांतल्यान सगळ्यांक प्रेरीत करत रावतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, गतीन फुडें वचपी आमच्या देशांत डिजिटल इंडियाची ताकद पावला पावलार दिश्टी पडटा. डिजिटल इंडियाचे शक्तीक घराघरांनी पावोवपांत वेगवेगळ्या ॲपांची व्हड भुमिका आसता. असोच एक ॲप म्हळ्यार ई संजीवनी. ह्या ॲपांतल्यान टॅलिकन्सल्टेशन म्हळ्यार पयस बसून व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान दोतोरा कडेन आपल्या दुयेसा विशीं सल्लो घेवपाक शकतात. ह्या ॲपाचो उपेग करून आतां मेरेन टॅलिकन्सल्टेशन करप्यांची संख्या 10 कोटींचो आंकडो हुपून फुडें गेला. तुमी कल्पना करपाक शकतात, व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान 10 कोटी कन्सल्टेशन्स. दुयेंती आनी दोतोराचें एक अद्भुत नातें. हें खूब व्हडलें अचिवमेंट आसा. ह्या अचिवमेंटा खातीर हांव सगळ्या दोतोरांक आनी हे सुविधेचो लाभ घेवपी सगळ्या दुयेंतींक खूब खूब परबीं दिता. भारताच्या लोकांनी तंत्राक कशे तरेन आपले जिणेचें एक आंग केलां ही ताची जिवी देख आसा. आमी पळयलां की कोरोना काळांत ई संजीवनी ॲपा वरवीं टॅलिकन्सल्टेशन लोकां खातीर एक व्हड वरदान थारलां. म्हाका दिसलें हे विशीं मन की बात कार्यावळींत एक दोतोर आनी एक दुयेंती कडेन कित्याक संवाद करचो न्ही, बातचीत करची न्ही आनी तुमचे मेरेन पावोवपाची न्ही. आमी हें समजून घेवपाचो यत्न करुया. टॅलिकन्सल्टेशन लोकां खातीर कितलें फायद्याचें जालां. आमचे वांगडा सिक्कीमचे दोतोर मदन मणीजी आसात. दोतोर मदन मणीजी सिक्कीमांतूच रावतात, पूण तांणी MBBS धनबादांतल्यान केली आनी उपरांत बनारस हिंदू विद्यापिठांतल्यान MD केली. तांणी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शेकड्यांनी लोकांक टॅलिकन्सल्टेशन दिलां. नमस्कार. नमस्कार मदन मणीजी. नमस्कार सर. हांव नरेंद्र मोदी उलयतां. जी सर. तुमी तर बनारसांत शिकल्यात. हय सर, हांव बनारसांत शिकलां. तुमचें वैजकी शिक्षण थंयच जालां. हय हय सर. जाल्यार जेन्ना तुमी बनारसांत आशिल्ले तेन्नाचें बनारस आनी आतांचें बदलिल्लें बनारस केन्ना पळोवपाक गेल्यात काय ना? ना प्रधानमंत्रीजी. जेन्ना सावन हांव परत सिक्कीम आयलां तेन्ना सावन हांव वचूंक पावलो ना, पूण हांवें आयकलां खूब बदल्लां. जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं तुमी बनारस सोडल्यार? बनारस 2006 सोडिल्लें सर. ओ, तशें जाल्यार तुमकां मुजरत वचपाक जाय. हय हय सर. बरें, हांवें फोन हे खातीर केल्लो की तुमी सिक्कीमाचे भितर पयस पयस दोंगराळ वाठारांनी रावपी थंयच्या लोकांक टॅलिकन्सल्टेशनची खूब बरी सेवा दितात. हय, हांव मन की बात कार्यावळ आयकुप्यांक
तुमचो अणभव आयकुपाक दिवपाक सोदता. बरें सर, म्हाका मातशें सांगात, अणभव कसो आसलो? अणभव खूब बरो आशिल्लो प्रधानमंत्रीजी. खरें म्हणल्यार सिक्किमांत खूब लागींचें जें भौशीक भलायकी केंद्र आसा थंय वचपा खातीर लेगीत लोकांक गाडयेंतल्यान बसून उण्यांत उणे 200 रुपया मोडचे पडटात. दोतोर मेळत ना मेळत हिवूय एक समस्या आसा. जाल्यार टॅलिकन्सल्टेशनच्या माध्यमांतल्यान पयस पयसुल्ल्या वाठारांतल्या लोकांक आमी थेट मेळटात. हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरचे जे CHOs आसात ते लोकूय आमचे कडेन संपर्क करून दितात आनी आमी तांची जी पोरणी दुयेंसां आसात त्याचे रिपोर्ट्स, तांची सद्याची स्थिती, सगळ्यो गजाली ते आमकां सांगतात. म्हणल्यार डॉक्युमेंट ट्रान्स्फर करतात. हय हय सर, डॉक्युमेंट ट्रान्स्फर करतात आनी जर ट्रान्स्फर जावपाक शकना जाल्यार ते वाचून लेगीत आमकां सांगतात. थंयचो वेलनेस सेंटरचो दोतोर सांगता. हय सर, वेलनेस सेंटरान जो CHO आसता, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आनी जे दुयेंती आसतात ते आपल्यो समस्या तुमकां थेट सांगतात. हय सर, दुयेंती लेगीत आमकां समस्या सांगतात. पोरणे रेकॉर्ड्स पळयले उपरांत जर आमकां कसली नवी गजाल समजून घेवपाची आसता, देखीक कोणाचें चेस्ट ऑस्क्युल्टेट करचें आसा, जर ताचो पांय सुजला काय ना, जर CHOन पळोवंक ना जाल्यार आमी तांकां सांगतात वचून सूज आसा काय ते पळोवन यो. दोळे पळयात, एनिमिया आसा काय ना, जर ताका खोकली मारता जाल्यार छातयेक ऑस्क्युल्टेट करात आनी पळयात थंय आवाज आसा काय ना. तुमी व्हॉयस कॉलांतल्यान उलयतात काय व्हिडिओ कॉलाचोय उपेग करतात? सर, व्हिडिओ कॉलाचोय आमी उपेग करतात. जाल्यार दुयेंतीक तुमी लेगीत पळयतात? हय सर, दुयेंतीक लेगीत पळोवपाक शकतात. मागीर पेशंटाक कशें दिसता? पेशंटाक तें आवडटा, कारण तांकां दोतोराक लागींच्यान पळोवपाक मेळटा. ताचो गोंदळ जाल्लो आसता, वखद वाडोवचें पडटलें काय उणें करचें पडटलें? कारण सिक्किमांत चडशे पेशंट आसात ते डायबिटीस, हायपर टेन्शनाचे आसात आनी डायबिटीस आनी हायपर टेन्शनाचे वखद बदलपा खातीर तांकां दोतोराक सोदपाक कितले पयस वचचें पडटा. पूण टॅलिकन्सल्टेशनच्या माध्यमांतल्यान थंयच दोतोर मेळटा आनी वखदां लेगीत हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरान फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव्हच्या माध्यमांतल्यान मेळटा. देखून तो थंयच्यानूच वखद घेता. बरें मदन मणीजी, तुमकां खबर आसतलेंच की दुयेंतीचो एक स्वभाव आसता की जो मेरेन दोतोर येना, दोतोर पळयना, तो मेरेन तांचें समाधान जायना आनी दोतोराकूय दिसता मातसो दुयेंतीक पळोवचो पडटलो. आतां थंय सगळेंच जर टॅलिकन्सल्टेशनान जाता, मागीर दोतोराक कितें दिसता, दुयेंतीक कितें दिसता? हय सर, आमकां अशेंच दिसता की दुयेंतींक दोतोराक पळोवचो अशें दिसलें जाल्यार मागीर आमकां खंयच्योय गजाली पळोवपाच्यो आसत जाल्यार त्यो CHO कडेन उलोवन व्हिडिओतच दाखोवपाक सांगतात. केन्ना केन्ना व्हिडिओंतल्यानूच दुयेंतीक लागीं येवन आमकां जावपी समस्या आमकां दाखयता. कोणाक कातीची समस्या आसल्यार मागीर व्हिडिओ वरवींच आमकां दाखयता. देखून ते लोक समाधानी उरतात आनी उपरांत ताजेर उपचार केले उपरांत तांकां समाधान मेळटा. कसलो अणभव येता? दुयेंती बरे जातात? हय सर, खूब समाधान मेळटा. आमकां समाधान मेळटा सर, कारण हांव आतां भलायकी विभागांत आसा आनी तेच वांगडा टॅलिकन्सल्टेशन लेगीत करता. फायल वांगडाच दुयेंतीक तपासप म्हजे खातीर सूखदिणो अणभव आसता. सरासरीत कितले पेशंटाच्यो तुमकां टॅलिकन्सल्टेशन केसी येतात? आतां मेरेन हांवें 536 दुयेंतींक तपासल्यात. म्हणजे तुमकां हातूंत खूब प्रभुत्व मेळ्ळां. हय सर, बरें दिसता पळोवपाक. बरें तर तुमकां हांव परबी दितां. ह्या गिन्यानाचो उपेग करून तुमी सिक्कीमच्या पयस पयस आशिल्ल्या रानांनी दोंगरांनी लावपी लोकांची इतली व्हड सेवा करतात आनी खोशयेची गजाल म्हणल्यार आमच्या देशांत पयस पयसुल्ल्या वाठारांनी लेगीत तंत्रगिन्यानाचो इतलो बरो उपेग जाता. बरें तर म्हजे कडल्यान तुमकां खूब खूब परबी. थँक्यू सर. इश्टानो, संजीवनी ॲप तांकां कशी मजत करता हें मदन मणीजी हांच्या उतरांनी स्पश्ट जाता. डॉक्टर मदनजी उपरांत आतां आमी आनीक एका मदनजींक मेळटात. हे उत्तर प्रदेशांतल्या चंदौली जिल्ह्यांत रावपी मदन मोहन लालजी.
आता चंदोली बनारसाक लागीं आसात. हो योगायोगूच. चलात तर मदन मोहनजी कडल्यान आमी समजून घेवया की ई संजीवनी संबंधात एक दुयेती म्हूण ताजो अणभव कसो आसा. मदन मोहनजी, नमस्कार. नमस्कार साहेब, नमस्कार. नमस्कार. बरें, म्हाका सांगलां ते प्रमाण तुमी डायबिटीसचे दुयेंती आसात? हय साहेब. आनी तुमी तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून टॅलिकन्सल्टेशन करून तुमच्या दुयेसा संबंधात मजत घेतात? हय साहेब. एक दुयेंती म्हूण, एक पिडेस्त म्हूण तुमचे अणभव हांव आयकूंक सोदतां. जे वरवीं आयच्या तंत्रगिन्यानाच्या आदारान आमच्या गांवांनी रावपी लोकांकूय तांचो वापर करूं येता हें देशांतल्या लोकां मेरेन पावचें. मातशें सांगात तुमी कशें करतात. ताचें अशें आसा सर, हॉस्पिटलां पयस आसात आनी जेन्ना डायबिटीस म्हाका जालो तेन्ना उपचार करपाक 500 किलोमिटर पयस वचून उपचार घेवचे पडटाले. आनी जेन्नाच्यान तुमचे वरवीं वेवस्था केले उपरांत म्हणल्यार आमी आतां वतात, आमची तपासणी करतात, भायल्या दोतोरा कडेनूय उलोवपाक दितात आनी वखदांय दितात. ताजो म्हाका व्हड फायदो जाता आनी हेर लोकांकूय जाता. दर खेपे एकूच दोतोर तुमकां तपासपाक येता काय दोतोर बदलताय बी? जे तांकां समजना ते दोतोरांक दाखयतात. तीच उलोवन दुसऱ्या दोतोरा कडेन आमकां उलोवपाक दिता. आनी दोतोर जे मार्गदर्शन दिता ताचो पुराय फायदो तुमकां मेळटा, आमकां फायदो जाता. ताचो आमकां चडांत चड लाव जाता आनी गांवच्या लोकांकूय ताचो फायदो जाता. थंय सगळेच लोक विचारतात, आमकां BP आसा, आमकां शुगर आसा, टेस्ट करात, तपासात आनी वखद सांगात. आनी पयलीं जाल्यार 500 किलोमिटर पयस वताले, लांब लायन आसताली, पॅथॉलॉजीतूय लायन आसताली, एका दिसाचें लुकसाण जातालें. म्हणल्यार आतां तुमचो वेळ वाटावता आनी पयसोय खर्च जातालो. आनी आतां जाल्यार हांगा सगळी फुकट सेवा मेळटा. बरें, जेन्ना तुमच्या मुखार दोतोर मेळटा तेन्ना एक विश्वास निर्माण जाता. जावं बाबा, दोतोर आसा, तांणी म्हजी नाडी तपासली, म्हजे दोळे पळयले, म्हजी जीबूय लेगीत चॅक केली. तेन्ना वेगळे तरेची फिलींग येता. आतां हे टॅलिकन्सल्टेशन करतात तेन्नाच तशें समाधान मेळटा तुमकां? हय, समाधान मेळटा. ते म्हजी नाडी तपासतात, वखद लायतात अशें म्हाका दिसता आनी जिवाक खूब बरें दिसता की इतली बरी वेवस्था तुमचे वरवीं केल्या. आमकां पयलीं हांगा खूब समस्यांक फुडो करचो पडटालो. गाडयेक तिकेट दिवची पडटाली, थंय लायनीत रावचें पडटालें. आतां सगळ्यो सुविधा आमकां घरा बशिल्ले कडेन मेळटात. बरें तर मदन मोहनजी, म्हजे कडल्यान तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. पिरायेच्या ह्या पावण्यार लेगीत तुमी तंत्रगिन्यान शिकल्यात, तंत्रगिन्यानाचो उपेग करतात. दुसऱ्याकूय सांगात, जे वरवीं लोकांचो वेळ वाटावतलो, पयशे वाटावतले आनी तांकां जें मार्गदर्शन मेळटा तातूंतल्यान उपचार लेगीत बरे तरेचे मेळूंक शकतले. हय सर, आनी कितें? बरें तर खूब खूब शुभेच्छा तुमकां मदन मोहनजी. साहेब, बनारसाक तुमी काशी विश्वनाथ स्टेशन केलें, उदरगत केली. तुमकां आमचे कडल्यान परबी. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी खंय कितें केलां? बनारसाच्या लोकांनी बनारस निर्माण केला. नाजाल्यार आमकां तर गंगा मातेन सेवा करपा खातीर आपयला. इतलेंच आनी कांय ना. बरें तर खूब खूब शुभेच्छा तुमकां. प्रणाम. नमस्कार. इश्टांनो, देशांतल्या सामान्य मनशा खातीर, मध्यमवर्गीय लोकां खातीर, दोंगराळ वाठारांनी रावपी लोकां खातीर ई संजीवनी एक जिवीत वाचोवपी ॲप जावपाक लागला. हीच भारताचे डिजिटल क्रांतीची शक्त आनी आयज ताचो परिणाम दर एका मळार आमकां दिसता. भारताच्या UPIची शक्तय तुमकां खबर आसा. संवसारांतले जायते देश तांचे कडेन आकर्शीत जाल्यात. कांय दिसां आदीं भारत आनी सिंगापूर हांचे मदीं UPI पे नाव लिंक सुरू जाल्ली. आतां सिंगापूर आनी भारतांतले लोक आपल्या मोबायल फोना वरवीं तेच तरेन पयशे ट्रान्स्फर करतात, जशे तरेन ते आपल्या आपल्या देशांत करतात. लोकांनी ताचो फायदो घेवपाक सुरवात केल्या हाची म्हाका खोस जाता. भारताचो ई संजीवनी ॲप आसूं वा UPI ही जिणेचें सोंपेपण वाडोवपाक खूब उपकाराक पडल्यात अशें सिद्ध जालां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना खंयच्याय एका देशांत विलुप्त जावपी सुकण्यांचे एका जातीक
जीव जंतूक वाचयतात तेन्ना ताची संवसारभर चर्चा जाता. आमच्या देशांत अश्यो कितल्योश्योच महान परंपरा आसात ज्यो ना जायत चलिल्ल्यो आसात. लोकांच्या मना काळजांतल्यान त्यो पुशिल्ल्यो आसात. पूण आयज तांकां जनभागीदारीचे शक्ती वरवीं पुनरुज्जीवीत करपाचो यत्न चल्ला. जाल्यार ताजेर चर्चा करचे खातीर मन की बात कार्यावळी परस बरी माची आनी खंयची आसतली? आतां हांव तुमकां सांगता तें आयकून तुमकां खूबच खोस जातली. आमच्या दायजाचो अभिमान दिसतलो. अमेरिकेंत रावपी श्रीमान कंचन बॅनर्जीन दायजाच्या संरक्षणा संबंदांतले अशेच एके मोहिमे वटेन म्हजें लक्ष ओडलां. हांव तांकां परबी दितां. इश्टांनो, ह्या म्हयन्यांत अस्तंत बंगालांतल्या हुगली जिल्ल्यांतल्या बासबेरियांत त्रिबेनी कुंभो महोत्सव आयोजीत केल्लो. तातूंत 8 लाखां परस अदीक भाविकांनी वांटो घेतलो. पूण तुमकां खबर आसा ताका इतलें म्हत्व कित्याक तें? म्हत्व हे खातीर कारण हे प्रथेक 700 वर्सां उपरांत पुनरुज्जीवीत केल्या. तशी ही परंपरा हजारांनी वर्सां पोरणी. पूण दुर्दैवान 700 वर्सां आदीं बंगालाच्या त्रिबेनीत जावपी हो महोत्सव बंद जाल्लो. तो स्वातंत्र्या उपरांत सुरू करपाक जाय आशिल्लो, पूण तो जावंक ना. 2 वर्सां आदीं थळावे लोक आनी त्रिबेनी कुंभो पॉरिचालोना समितीच्या माध्यमांतल्यान हो महोत्सव परतून सुरू जाला. हांव ताच्या आयोजना कडेन संबंदीत सगळ्या लोकांक खूब खूब परबी दितां. तुमी फक्त एक परंपराच जिवीत करिनात, जाल्यार तुमी भारताचे सांस्कृतीक दायजाची राखणूय करतात. सांगात्यानो, पश्चिम बंगालांत त्रिबेनीक शेकड्यांनी वर्सां सावन एक पवित्र सुवात म्हूण मानतात. ताचो उल्लेख विविध मंगल काव्य, वैष्णव, शाक्त साहित्य आनी हेर बंगाली साहित्यीक कृतींनी लेगीत मेळटा. विविध इतिहासीक दस्तावेजांतल्यान कळटा की एका काळार हो वाठार संस्कृत शिक्षण आनी भारतीय संस्कृतीचें केंद्र आशिल्लें. कितलेशेच संत ताका माघ संक्रांतीत कुंभ न्हाणा खातीर पवित्र सुवात मानतात. त्रिबेनीत तुमकां कितलेशेच गंगा घाट, शिवमंदीर आनी टेराकोटा वास्तुकलेंतल्यान सजिल्ल्यो प्राचीन इमारती पळोवपाक मेळटल्यो. त्रिबेनीच्या दायजाक पुनरुस्थापीत करपाक आनी कुंभ परंपराच्या व्हडपणाक पुनरुज्जीवीत करचे खातीर थंय पोरूं कुंभ मेळ्याचें आयोजन केल्लें. 7 शेंकड्या उपरांत 3 दिसांचे कुंभ महास्नान आनी जात्रेन ह्या वाठारांत एक नवे उर्जेचो संचार केला. 3 दिसां मेरेन दर दिसा जावपी गंगा आरती, रुद्राभिषेक आनी यज्ञ कार्याक व्हडा संख्येन लोकांनी वांटो घेतलो. हे खेपे महोत्सवांत विविध आश्रम, मठ आनी आखाडे लेगीत वांटेकार जाल्ले. बंगाली परंपरेकडेन संबंदीत विविध रितीरिवाज देखीक कीर्तन, बावल, गोडिया नाच, स्त्री खोल, पोटेर गान, छऊ नाच सांज वेळांतल्या कार्यावळींनी आकर्शणाचें केंद्र जाल्लें. आमचे तरणाट्यांक देशाच्या भांगराळ्या भूतकाळाक जोडपाचो हो एक खूबच तोखणाय करपा सारको यत्न आसा. भारतांत अश्यो कितल्योश्योच परंपरा आसात जांकां पुनरुज्जीवीत करपाची गरज आसा. म्हाका विश्वास आसा हे बाबतींत जावपी चर्चा लोकांक हे दिशेन निश्चित प्रेरीत करतली. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, स्वच्छ भारत मोहिमेंत आमच्या देशांत जनभागीदारीची व्याख्याच बदल्ल्या. देशांत खंयूय नितळसाणी संबंदात जर कितें जाता जाल्यार लोक ताची म्हायती म्हजे मेरेन मुजरत पावयतात. अशेंच म्हजें लक्ष गेलें हरियाणाच्या तरणाट्यांच्या एके नितळसाण मोहिमेचेर. हरियाणांत एक गांव आसा दुल्हेडी. थंयच्या तरणाट्यांनी थारायलें तांकां भिवानी शाराक नितळसाणी संबंदात एक देख करपाची आसा. तांणी युवा नितळसाण तशेंच जनसेवा समिती नांवाची एक संघटना घडयली. ते समिती कडेन संबंदीत आशिल्ले तरणाटे फांतोडेर 4 वरांचेर भिवानी पावताले. शारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर ते मेळून नितळसाण मोहीम चलयतात. तांणी आतां मेरेन शारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान कितलोसोच टन कोयर नितळ केला. सांगात्यानो, स्वच्छ भारत मोहिमेचो एक म्हत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ लेगीत आसा. ओडिशाच्या केंद्रपाडा जिल्ल्यांतली एक भयण कमला मोहराना एक आप वावुरपी पंगड चलयता. त्या पंगडांतल्यो बायलो दुदाच्यो पोतयो आनी हेर प्लास्टीक पॅकिंगांतल्यान
पाटलो आणि मोबायल स्टँडा सारक्यो खुबश्यो वस्तू तयार करतात. हो वावर तांचे खातीर नितळसाणी वांगडाच येणावळीचो एक बरो मार्ग जाला. जर आमी थारायलें जाल्यार नितळ भारतांत आपलें व्हड योगदान दिवपाक शकतात. उण्यांत उणें प्लास्टीक पोतये बदला कपड्याच्या पोतयेचो संकल्प जाल्यार आमकां सगळ्यांक करपाकूच जाय. तुमकां जाणवतलें तुमचो हो संकल्प तुमकां कितलें समाधान दितलो आनी दुसऱ्यांकूय प्रेरीत करतलो. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, आयज आमी आनी तुमी एकठांय येवन परतून एकदां कितल्याशाच प्रेरणा दिवपी विशयांचेर चर्चा केली. घरच्या वांगडा बसून ती आयकली आनी आतां दीसभर मनांतूय घोळयतले. आमी देशाचे कर्मठतायेचेर जितली चर्चा करतात तितलीच आमकां उर्जा मेळटा. ह्याच उर्जेच्या प्रवाहा वांगडा चलत चलत आयज आमी मन की बात कार्यावळीच्या 98व्या भागा मेरेन पावले. आयच्यान कांय दिसां उपरांत होळी उत्सव येतलो. तुमकां सगळ्यांक होळयेची परबी. आमकां आमच्यो परबो व्होकल फॉर लोकलच्या संकल्पा सयत मनोवपाच्यो आसात. तुमचे अणभवूय म्हजे वांगडा शॅर करपाक विसरूं नाकात. तो मेरेन म्हाका निरोप दियात. फुडले खेपे आमी परतून नव्या विशया सयत मेळटले. खूब खूब देव बरें करूं. नमस्कार.